निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपल्या मांवान जेत्रोसो मिदियानांच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराने उतरून व्हरोन गेलो आणि तो होरेबा लागी म्हणजे देवाच्या पर्वता लागी आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटामध्ये ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळताले पूण ते लासानातले तें ताणें देखले. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासाना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटामध्ये थावन ताणें ताका उलो केलो, मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयांचो वानो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव आब्राहामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. इस्रायेलीतांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशे दगदितात म्हूण हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हजे परजेक इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशी धाडटां. मोइजेन देवाक म्हळें, फाराव्या सरशी वचूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका धाडलां म्हूण कळचाक खुना ही. तुवें म्हजे परजेक इजिप्तांतली भायर काडटाच तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्यात. देवाचे उतार हें. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुदवंता थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचे उतार हें.